आज आमकां गोंय सरकारच्या वतीन पेडणे तालुका शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटीक एक उत्कृष्ट सोसायटी म्हण भोवमान जाल्लो आसा। सुमारे 11,000 मायस मेंबर्स आमचे आसात आनी पेडणे तालुक्यान 18 आमच्या ब्रांचीस आसात आनी तातूंत 12 जी आसा ती फ्राय प्रायस शॉप्स आसात। त्या उपरांत गांवांत आमी शेतकऱ्यांक शेता खातीर खत उपलब्ध करून दिवप, तांकां सारें दिवप किंवा तांकां बाकीचे फर्टिलायझर जे लागतात ते आमी दितात। त्याच बरोबर ह्या पिकाची जी कापणी मळणी हे यंत्र सुद्दां आमचे कडेन आसा, मशीन आसा आनी ते स्वताचे आसा आनी बाकीची भाड्याची मशिनां हाडून आमी पेडण्यान सगळ्यांक शेतकऱ्यांक सेवा दितात। जे माजी अध्यक्ष संतोष मळीक हांगासर आसात। त्याच बरोबर म्हाजे वांगडी संचालक मंडळ ज्ञानेश्वर परब आसा, गाड आसात किंवा आमचे कार्यकारी संचालक विनायक ठाकूर आसात किंवा हेर आमचे बाकीचे संचालक मंडळ आसात। ह्या संचालक मंडळांचे आमकां जाय ते सहकार्य मेळटा आनी लोकां कडेन आमी ज्या तरेन वयता त्या तरेन गोंयान एक आदर्श संस्था म्हण ही संस्था नांवा रुपाक आयली आसा। हेच्या पयलीं ह्या संस्थेक जायते पुरस्कार राज्य पातळीचेर पुरस्कार प्राप्त जाल्ले आसात। आमचे चेअरमन मिलिंद केरकर हांकां उत्कृष्ट सहकार कार्यकर्तो म्हणून पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा आनी अशे अनेक पुरस्कार आमकां प्राप्त जाल्ले आसात। आनी ह्या वर्सा नाबार्ड ही संस्था जी आसा ह्या संस्थेन आमकां हो भोवमान मेळोवन दिल्लो आसा। त्या खातीर आमी गोंय सरकारचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर आमचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी हेर तेंचे वांगडी यांचे आमी आभारी आसा।